मोगाच्या भाव भयणींनो, इंग्लीश एक म्हणणी आसा, वर्ड्स कॅन क्रिएट वंडर्स. उतरां खूब अजापां करूंक शकता. जशें जेन्ना आमी बरीं उतरां उलयतात, बरीं म्हणजे उतेजनांची, खुशालकायची, धादोसपणाची, ती उतरां दुसऱ्याच्या कानार पडटूच त्या जिवितांत एके भाशेन खुशालकाय येता. ते तांची उतरां दुसऱ्यां जिवीत बदलतात. तशेंच जेन्ना आमी वायट उतरां उलयतात आनी ह्या वायट उतरां प्रमाणे आमी जिवीत सारतात, दुसऱ्यांच्या कानार पडटूच ही उतरां एके भाशेन वायट परिणाम करूंक येता. होच आवाज आमी आजच्या वाचपांत आयकला. पयले वर्सा आमी मोजेसाची खबर आयकल्या. आदल्या काळांत एक व्हड प्रभादी आनी फुडारी आसलो. देवान ताका खास आपोवणून दिल्लें, आनी तें म्हणजे आपलेच फौजेक जी आसली इजिप्ताक खैदी आसली तांची सोडवण करूंक. आनी मोजेसान व्हड अजापां करून ही फौजेक सोडयली. तो आतां म्हातारे पिरायेर पावल्लो आनी लोक एक भाशेन आपल्याच मनांत प्रस्न करतलेत, हो प्रभादी आमचो फुडारी मरतूच आमकां कोण सांबाळटलो. पूण मोजेस तांकां सांगता, तुमी भियेनाकात, तुमचेच मदलो सरस्वती एक व्हड प्रभाती उपचून करतलो. अशें म्हणून मोजेस एके भाशेन जिवीची खबर सांगता. जेन्ना जेजू संवसारांत येतलो तो एक व्हड प्रभादी आसतलो आनी तो लोकांक खूब शिकवण दितलो. तशेंच जी पिडापेड आसात, कोश्टान आसात, दुकान आसात, तांकां सोडवून दितलो. पूण लोकांन ताची शिकवण आयकूंक जाय. दुसऱ्या वाचपांत पावलो सांगता कुंदकारांक, जोण एकल्यान आपल्या आपोवणे प्रमाणे जिवीत सारूंक जाय. जो ताळो आयकूंक जाय आनी ह्या ताळ्या प्रमाणे तुमी तुमचें जिवीत सारूंक जाय. शुभ वर्तमान आमी देवची खबर आयकल्या. काफरनाम येवन तो पयलोच वेता देव मंदिरांत. ही ताका संवय आसली. खंयसले गांवांक गेलो थंय देवस्थान आसल्यार तो पयलो वयतालो देवस्थानांत आनी देवाची खबर सांगतालो बापायची, की बापा तांचो सगळो खूब मोग करताय. तांचे पासून तो ताका धाडला आनी एके भाशेन लोक आयकतालो आनी अजापतालो. म्हणटालो, हो कोण मनीस जायत, आमकां ती वळख आसा, हो नाजरेताचो मनीस, पूण एक व्हड प्रवादी. तूं नवी एक भाशेन शिकवून दिता. तांच्या मदें आसलेत दोन शास्त्री, ते वेगळेच आसलेत. ते शिकयताले, पण तांची शिकवण वेगळीच आसली आनी देवच वेगळी आसली. तो शिकयतालो आनी तशेंच लोकांच्या आदाराक पावतालो. ते आमी आयकलां. म्हणजे शिकवण आनी ताच्या वावरांत खूब भेदभाव नासलो. शिकयतालो आनी तेंच ते काम करतालो. तर आयची वाचपां आमकां एके भाशेन खूब संदेश दिता. पयलीं म्हणजे देव आमकां केदींच साणिना. तें आमी पयले वाचपाक तशेंच तिसरे वाचपाक. जेन्ना आमी कोर्स दुकान आसतात तर देवाचो उलो मारल्यार तो आमकां देव पावता. पूण आमी देवाचे उतरां प्रमाणे आमी जिवीत सारूंक जाय. दुसरो संदेश म्हणजे जोण एकल्या देवान खास आपोवण दिल्लें आसा, खास देणी दिल्लीं आसात. तर आमी हे आपोवण्या वरवीं आमी सगळ्यो देणी वापरल्यात आनी हे वरवीं आमचे वावर केल्यार एके भाशेन आमी जिवीत सारूंक पावतलीं. तर आमी आपलें जिवीत देवाच्या आपोवणे प्रमाणे आमी सारूंक जाय. तिसरो संदेश म्हणजे जी आमी उतरां उलयतात तशें आमी आमचो वावर केल्यार आमचे उतरां आनी कोडण्या मदीं खूब भेदभाव आसचोना. तशें आमी पळयलां, जेजू सांगतालो मोगाची खबर, सांगतालो बसणेची खबर. त्याच प्रमाणे जेजू आपलें जिवीत सारतालो. म्हणटकूच त्या जिवितांत कसलोच भेदभाव नासलो. जेजू म्हणटा, दोन शास्त्रपदें तुमी जिवीत सारूं नाकात. ते एक उलयतात आनी वेगळेच करतात.
सो अशा वेळेला आमी हे मिसाळ वांटूक येतना आमच्या जिवात नियाळ करूया. ज्या ज्या वेळार आमी देवाक उलो मारला त्या त्या वेळार म्हाका दिसता देव आमकां पावला. पूण आमच्या जिवितान नम्रताय भोगसाणी हे आनी खास गूण आसूंक जाय. तशें केल्यार म्हाका दिसता आमचो ताळो, आमचें वागणूक, आमचे कोडणेक लोकांच्या कानार पडटलेत आनी त्या जिवितान खूब खूब परिणाम जातलो. तो होच गूण हेच ताणें आमी आज मिसाळ भेटेंत देवा लागीं मागुया.